मध्ये मॅडम हाजीर आसा, तशेंच केळशीचे सरपंच फ्रांसीस सिगवेडो, तशेंच डेप्युटी सरपंच चौथी हांगा ह्या वार्डाचे पंच, तशेंच वेलवाडो पंच आनी बाब जॉन हेवूय आमचे मदीं हाजीर आसा. तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर कांतान होवूय आमचे मदीं हाजीर आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टर बाब विन्सेंट पेरेरा. तर आयज हांगासर आमी हे उक्तावणी करतात काम स्टार्ट करपाक. मागता मॅडमी थंय. हांवें रोड इनॉग्रेशन करपाक घेतला आनी आयज आमी केळशी वेलवाडो ह्या गांवांत आसा आनी आयज झेडपी फंडांतल्यान हो रोड घेतला. तेजो एस्टिमेट 6 lakhs आसा. हो रोड तुमकां पळोवपाक मेळटलो. रोड सारको काबार जाल्लो आसा. एकदां तो केल्लो सामको न्यू कसो दिसता. हाफ न्यू आनी हाफ हें आहा तो. आनी इतली रोड आमचे सारके वर्स जाल्ले आहाय. जायते रोड आनिकूय आसा. म्हाका 1 by 1 करून हे सगळे रोड आहा ते घेवन कंप्लीट करपाक जाय. आनी हांव सगळ्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांकूय सांगूंक सोदतां की तुमची आनी कसलीय कामां आसा जाल्यार म्हाका सांगची. हांव आतां केळशी वाड्यान आसा आनी केळशी हांवें जायतीं कामां केल्लीं आहा. आनिकूय म्हजी कामां उरलें करपाची आनी हांव कोतलें. आनी मेन म्हणल्यार हांव चडशें सरपंचाक आनी आमचे हांकां पंचाक सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता. कित्याक ती म्हाका जशी मी वर्क्स हाडून दिता, जशें म्हाका जाय तें म्हाका हें करून दिता, फॉलोअप करता, म्हणून आयज हांव हीं कामां इजी करूंक पावतां. तेंचो समज सहकार ना जाल्यार हांव हीं कामां करूंक पावना. तेच भशेन हांव आनिकूय कोणाचीं कामां आसा जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां, तुमकां रिपोर्टरांतल्यान सांगूंक सोदतां की दियात म्हाका हाडून NOC दिया. आनी कितें काम आहा जाल्यार म्हाका सांगा. कित्याक जितलीं कामां करता तितलीं आमची गांवानूय सगळें सुदारप जातलें, बरें हें जातलें, डेवलॉपमेंट बरें कामां जातलीं. आनी हांव सगळ्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच म्हज्या बराबर रावचीं आनी सदांच सांगातान आमी बरे भशेन काम करया. आमी सगळे खुशाल आसात. जायती आमची केलोसी विलेजीची जावं पंचायत लेवलाची बाय ZBचेर MLA फंडाचेर वा पंचायत लेवलाचेर आमची कामां जायतीं जाल्लीं आसात आनी सुदारपूय जाल्लें आसा. हाचे पयलीं आमच्या गांवांत जायतीं 10 वर्सां जालीं सुदारपूच जावंक ना. पूण आतां आमचें इल्लें सुदारप जायत वयता. आतां आमी वॉर्ड नंबर 5 जो केलोसी विलेजीच्या आसात, हो एक रोड गेल्लो आसा ZP लेवलाचेर. ते आमकां सदांच हेल्प करता. हो आतां सारको राफ रोड जावन आसा. आतां तो सारको बरो जातलो आनी लोकांक सुरक्षीत वचपाक मेळटलें. हांव समजतां आमकां बाय मेर्सेन वाज तसोच आमचो MLA सदांच आमकां तेंको दीत आसा आनी हाजे फुडें तो तेंको दितलो आनी आमी ताजे बरोबर आसतले. सगळ्यांक तुमकां हाजीर जाल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बरें करूं म्हणटा. ZP बाय मिर्शेना वाज हेणें आमकां रस्तो करून दीत म्हळ्यार सामको पाड जाल्लो आसलेलो. सो लोकांक जायते त्रास जाताले. गाडयो मोटरां वचपाची रस्त्यार पडटाले सारकी हाडून. सदां म्हाका ती विचारतालीं आतां तुमकां दिता करून दिता. म्हाका मॅडमीन सांगलां म्हूण सांगिल्लें दिता चल्लां म्हणून. सगळ्यांक जाय तुमकां सगळें मॅडम देव बरें करूं म्हणटा. At ward number 5 in Velvado, I would first of all like to thank Ms. Mirsiana Waz for helping us construct this road. This is not only the first road, this is the second road which has taken up. As you can see, the road is messed up, but because of her, this road was possible. And I would request ma'am to support us like she's supporting us this coming year. Thank you. परमिशन दिलें आनी आमचें सगळें बरे भशेन केलें. तुमकांय सगळ्या पंचायती मनशांक थँक्यू.